As political activity heats up in the tribal-dominated constituencies ahead of the 2027 assembly elections, key leaders are reaffirming their stand on tribal welfare. Speaker of the Goa Legislative Assembly Ramesh Tavadkar backed the government's efforts, stating the BJP has worked to deliver justice to the Adivasis. After former Chief Minister Manohar Parrikar, Dr. Pramod Sawant is carrying forward the legacy. This comes on the heels of Chief Minister Sawant's strong message from Sangam, where he underscored his emotional bond with the tribal community and his commitment to their upliftment. आदिवासी कल्याण खाते भारत सरकार आणि तसेच गोय सरकारच्या आदिवासी कल्याण खात्याच्या माध्यमातल्यान आज धरती आबा जनभागीदारी अभियान जो कार्यक्रम हांगा संपन्न जाता अशा वेळाचेर आजच्या ह्या कार्यक्रमाक भारत सरकार के आदिवासी कल्याण मंत्री हमारे बड़े भाई जोयल ओराम जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। तसेच गोय सरकारचे माननीय मुख्यमंत्री आणि आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत उपस्थित आसात। तसेच सांगे मालाचे आमदार आणि गोय सरकारचे समाज कल्याण मंत्री आमचे मित्र सुभाष फळदेसाय आसात। राज्यसभेचे खासदार सदानभाई तानवडे आसात। सावर्डे मतदारसंघाचे आमदार गणेश गांवकर आसात। तसेच ST/SC कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन बाब वासुदेव गांवकर, सांगे नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष श्रीमती गडकर आसात। तसेच साऊथ गोवा कलेक्टर आणि आदिवासी कल्याण खात्याच्या संचालिका हांगा उपस्थित आसात आणि मोठ्या संख्येन जमले माझ्या मोगाळ भावनार भयणारो। सगळ्यात पहिले आम्ही सगळेजण आमचे गोय सरकार आणि माननीय मुख्यमंत्री हाजे आम्ही मनापासून आम्ही ताजो अभिनंदन करूया, कारण इतल्या मोठ्या संख्येन कार्यक्रम जे आसा आयोजन करपाचें आणि एक कन्सेप्ट भारत सरकारचो माननीय पंतप्रधानांचो तो जनतेच्या शेवटच्या मनशापर्यंत पावपाच्या दृष्टिकोनांतल्यान अत्यंत बरो कार्यक्रमाचे आयोजन केला। म्हणून माननीय मुख्यमंत्री आणि तसेच सांगे मतदारसंघाचे आमचे आमदार आणि समाज कल्याण मंत्री सुभाष भाऊ ताजे टाळे वाजून ताजे आम्ही अभिनंदन करूया। आज आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत की जो विषय ते आम्ही सतत सांगता की अंत्योदय सर्वोदय ग्रामोदय म्हणजे या तत्वाचेर गोयच्या सर्वसामान्य शेवटच्या मनशाचो विकास करपा खातीर हे गोय सरकारचे अभियान चल्लें आसा। आणि त्याचबरोबर आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी की भारत देश 1947 पर्यंत जे आसा न्ही विकसीत देश म्हणून संबंध जगाक ताजी नामना मेळची की त्या दृष्टिकोनांतल्यान प्रयत्न करता। आणि आज धरती आबा जनभागीदारी अभियान आमी म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान आज आमचे धरती आबा म्हळ्यारच भगवान बिरसा मुंडा हांची 150वी जयंती ह्या वर्सा आमी सेलिब्रेट करता आणि 15 नोव्हेंबर ह्या दिसा ताजो समारोप करता। आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान संबंध भारतभर जे आसा की अशे सगळे कार्यक्रम आणि ते वर्षभर ते मनयले वता आणि ताजोच भाग म्हणून जे आसा धरती आबा जनभागीदारी अभियान आज आमी सुरवात जाता। खरें तर म्हाका सांगपाक आनंद जाता की आमी सगळे सांगे मोलाचे संबंध गोंय महालाचे आम्ही विचार केले जायत जाल्यार ट्रायबल भाव ह्या सगळ्या अभियानाचे एक भाग आसात। आणि भाग हांव इतल्या खातीरच म्हणटा की हांव बरेच फाटल्यान वता की ह्या समाजाक की ट्रायबल स्टेटस मेळचो म्हणून प्रयत्न करणारे काणकोण आसतले, सांगे आसतले की केपें आसतले ह्या सगळ्या भागाच्या लोकांचे अभियान या अभियानाक जे आसा जनभागीदारी आसा सगळ्यात मोठी भागीदारी आसा ह्या लोकांची आसा। आणि त्यामुळे की त्यानंतरचो भाग जो आसा आमी ज्या संबंध आंदोलन पळयलें ज्या वेळार काँग्रेसच्या सरकारच्या वेळाचेर की ज्या वेळाचेर जे मूलभूत अधिकार काँग्रेसचे सरकार दिनाशिल्लें आणि त्या वेळाचेर काँग्रेसच्या सरकारच्या विरोधात जे अभियान चलयल्लें की त्या अभियानाक सुद्दां सांगेचे, केपेंचे, काणकोणच्या भागांचो सगळ्या भावांचो आसा न्ही ज्या अभियानाचो सगळ्यात मोठो भाग आसात। आणि त्यानंतरचो काळ आमी पळयलो जर जायत की 2012 ते आज पर्यंत जो काळ पळयलो जर जायत की खऱ्या अर्थान जो संबंध इतिहास आमी समजून घेवपाचो प्रयत्न केलो जर जायत की सगळ्यात ह्या समाजाक जर आदिवासी दर्जो दिवपाचें काम सगळ्यात पयलें कोणी केलें जर जायत भारत सरकारचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आणि आमच्या देशाचे आदले पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयीच्या कालखंडा भितर हे आमी लक्षांत दवरपाक जाय। म्हणजे हो कालखंड आपण लक्षांत घेता।
आणि त्यानंतर आदिवासी कल्याण खातें जर सारकें एस्टाब्लीश जर आमी जालें आसत जायत जेव्हाचे 2012 जेन्ना गोंयाक भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आयलें आनी मनोहरभाई त्या मुख्यमंत्री आयलो त्या कालखंडाक जे आसा न्ही ह्या आदिवासी कल्याण खात्याची सारखें अस्तित्व जें आसा की आमकां गोंय संबळायलें. त्यानंतर जावं तें की कॉर्पोरेशन आसूं दी कमिशन आसूं दी हे सगळे विशय जर कोणें जर मार्गाक लायले कोणी आसत जर जायत जाल्यार भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान मार्गाक लागले. आणि त्या सरकाराचो भाग म्हणून त्या वेळाचे 2012 ते 17 आज जवळ सुभाषबाईन सांगले तशें जवळ 20 पेक्षा चड ज्यो योजना म्हणजे अनेक वेळाचे आमकां लक्षांत येता की एखाद्याची जी मनीस जल्माक घालपा खातीर म्हणजे ज्याचे ज्या योजनेच्या मातृत्व योजना पासून आणि अंतिम विधी खातीर म्हणजे जाका एक विधी करपा खातीर ताका पयशे मेळचे आणि नंतर जे एज्युकेशन आसूं दी इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं दे ह्या सगळ्या प्रकारच्यो योजना जर घातल्या आसत जर जायत जर त्या कालखंडा भितर आणि त्यामुळे म्हाका दिसता म्हणजे आज केन्ना की येता की म्हणजे आज इतलें जर फील्ड म्हणजे एखादो ग्राउंड जर कोणें तयार केला आसत जर जायत जाल्यार तो भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान ग्राउंड तयार केलो आणि अनेक प्रकारचे मनोहरभाई आसूं दी आतांचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसूं दी आज इतले ताजेर बॅटिंग करपाची ताजेर सिक्स मारपाची जबाबदारी कोणाची आमची न्ही जे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आसूं दी भारतीय जनता पक्षाच्या सगळ्या संबंधीत लोक आशिल्लो की तांणी बॅटिंग करपाचें तांणी सिक्स मारपाक जाय आशिल्लें. आज मध्येच कोण तरी येता हळूच की जेणे ताजें अस्तित्वच ना तो येता बॅटिंग करता वता म्हणजे त्या वेळाचेर की येता आणि त्यामुळेच आमची जबाबदारी म्हणजे जे ह्या सरकारशी संबंधित आशिल्ले आमची सगळ्यांची जबाबदारी वाडटा. आणि त्यामुळेच या जनभागीदारी अभियानाचो भाग म्हणून जवळजवळ 18 लायन डिपार्टमेंट आसा. या लायन डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान की फुडल्या येणाऱ्या 5 वर्सां ह्या समाजाचो विकास करपाच्या दृश्टिकोनाच्यान एक संकल्पना आमचे मुख्यमंत्री आसा ताणें आखलेली आसा आणि कठीण काय ना ते म्हाका दिसता. आणि त्यामुळे हो इतलो जर ग्राउंड आमी तयार केलो आसत जर जायत जाल्यार फुडलोय ग्राउंड आमी तयार करपाची गरज आसा. आणि त्यामुळे कि एक गजाल म्हाका दिसता कि यहाँ हमारे बड़े भाई जो लोराम जी हैं मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस हर साल हमें कि यूनियन बजट के 100 करोड़ दिया तो और गोवा सरकार के 200 करोड़ हमें यूज किया तो यहाँ का विषय म्हणजे आज आम्ही जसं श्रमधाम योजनेच्या अंतर्गत जी घर बांधता म्हणजे म्हाका दिसता गोंयाक तशें बयलेर जायत न्ही खरी गरज जी आसा सादारणशे 25,000 लोकांक गरज आसा. 25,000 जे लोक म्हणजे सादारणशे एक 5,000 कुटुंबां ताका खरी गरज आसा. म्हणजे बाकीच्या देशाच्या मानांतल्यान आमी थोडेशे विकसीत आसा पण 5,000 लोकांक जर आमी मदत करपाक शकले आणि 5,000 लोकांच्या संदर्भात जर एम्प्लॉयमेंटा संदर्भात ताजो सेटलमेंटा संदर्भात ताजे जे विषय आसा ह्या सगळ्या योजनेचेर आमी करपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता की 100% जे आसा न्ही आमी ताजे जो उद्दिश आसा ते अचीव करपाक शकतले. त्यामुळे माननीय मुख्यमंत्र्याक हांव सांगपाक सोदतां की एक तर आमकां म्हणजे ह्या खात्याक किंवा बाकी सगळ्यांनी एक प्लॅन करून आमी एक सादारणशे गोंयभरांतले सादारणशे जे शिकिल्ले तरुण आसा की त्याच बरोबर जे आसा अधिकारी आसा ह्या सगळ्या लोकांनी की 5,000 लोक 5,000 फॅमिलीज आमी आयडेंटिफाय करपाक शकले आणि येणाऱ्या 1 वर्साक 2 वर्साक 3 वर्सां भितर आसा न्ही ह्या 5,000 कुटुंबाचेर आमी विचार करपाक शकले आणि तांकां जाय नाका ते दिवपाक शकले तांच्या एम्प्लॉयमेंटा संदर्भात तांच्या लायव्हलीहूड मिशना संदर्भात आमी दिवपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता देशाक एक मॉडेल राज्य जावपाक शकता. आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान की गोंय सरकार आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान जे आसा की आमचे युनियन मिनिस्टर आसा युनियन सरकारान प्रयत्न करचो आणि जर अशें जावपाक शकलें जर जायत न्ही त्या संदर्भात म्हजो ह्या विशया खातीर पूर्ण कंट्रिब्युशन 100% सहकार्य म्हजे दिवपाचें तयार आसा. सुभाष भाई आसा गणेश भाई आसा बाकी सगळे जाण आसा न्ही सगळ्या जाणां विचार करुया की आमच्या पिचीर आमच्या ग्राउंडाचेर आमी 100% बॅटिंग करुया आणि संबंध गोंयच्या लोकांक न्याय दिवपाची कापासतात आमचे मध्ये आसा आमी ती करूया. आणि हे करून दाखयले असताना की जयराम साहब सरको मैं बता देता हूँ की एक मॉडेल छोटा राज्य म्हणजे 1060 लोकसंख्या आसा ट्रायबलाची आणि तातूंत जर 25-30 हजार लोकांक जर आमी केले आसत जर जायत 100% आमकां देशाच्या हाजेर दाखोवपाक शकतले की गोंय राज्य हे ह्या धरती आबा बाकी ह्या सगळ्या सिगमेच्या वातरी की 100% सॅच्युरेशन जालें अशें सांगपाक मेळचें आणि त्या संदर्भात आम्ही सगळ्यांनी काम करचें इतलाच एक संदेश दिवन हांव ह्या वेळाचेर म्हजे 2 शब्द देव बरें करूं.
तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.